Today is the 4th of June. We have started the school. The students have all come with a lot of enthusiasm. They were very eager to go to their classes, to meet their friends. Now, as of arrangement, in the holidays only, we have cleaned the classes, done bench repairing and all. And the students also are very good. Only the excitement is very nice to see. So we have welcomed them all. And we are starting the new year with a lot of enthusiasm. रिझल्ट कसं किती लागलं बाकीचं? The 10th standard result was very good. We got 97.7% for our students. We had 132 students who answered the exam, and distinctions, 52 distinctions we have got. So even I have encouraged my 10th standard students to do better this year, better than last year. वर्ष पद्धती जी स्कूल आसा ती टायमार सुरू जाल्ली आसा आनी तशी पळयत जाल्यार भुरग्यांचो जोश आनी उमेद पळयल्यार भुरगीं उमेदीन आसा आनी आयज शाळेचो पयलो दीस आसल्या कारणान भुरगीं सारकी लेखान आनी सगळे वेवस्थीत हांगा स्कुलाक आयिल्लीं आसा. पूण खरें सांगपाक म्हळ्यार ह्युमिडिटी इतली वाडली आसा की आयज मातशें वातावरण बरें आसा, पण जर ह्युमिडिटी वाडत जाल्यार भुरग्यांक क्लासीन वचपाक त्रास जातलो. आयज शाळेचो पयलो दीस चल्लेलो आसा. सुरू जाता स्कूल स्टार्ट जावचे अपेक्षा आसली, गरमी खूब वाडलेली आसा, डिग्री पेपर चलता. स्कूल मातशें लेट चालू करपाचें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की 4 तारखेर रेगुलर स्कूल चालू करपाचें. आमी पेरंट्साची इतकीच अपेक्षा आसा स्कूल मातशें म्हाका इतके बेगीन सोडपाचें, कित्याक गरमी भरपूर आसा. आनी जर क्रावड पळयलो जाल्यार नाका जाल्ला तेन्ना पावस रेगुलर येना. पयलीं स्कुलाक म्हाका बरें दिसता की आमी एक न्यू सुरवात करता, प्लस आमकां न्यू न्यू गोश्टी शिकपाक मेळटल्यो आनी खुबशे एक्टिविटीजांनी पार्टिसिपेट करपाक मेळटलें. पण आता क्लायमेट आसा तेजो कितें इफेक्ट बी तुका? गरमी वाडल्या, गरमी वाडला, सो आमकां क्लायमेट चेंजा खातीर थोडे प्रयत्न करूंक जाय. प्लास्टीक कमी करपाक जाय आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात जेच्या खातीर आमी क्लायमेट चेंज जावचे पासून वाचूंक शकता.